हाय गाइस, कशें तूं सगळीं? सोच माता तूं सगळीं बरें आसता पूण चड दीस जाले हांव विडियोचेर येयल्लो ना कित्याक म्हाका टायमूय मेळना आसलो विडियोचेर येवपाक बीन तेका लागून आनी वेन्सिलाक वताले चडशे व्लॉग्स आनी हितू दिसान हांव येयला आनी आतां आमगे रेसिपी स्टार्ट करुया। आज आमी अंडा बिर्याणी करता, एग बिर्याणी। ओके, ती आखी रेसिपी तुम चोयाय आनी तुम घराको ट्राय कराय, सारकी टेस्टी जाता। वेन्सिलान आनी दवरूंकू ना ते दिसा हायना म्हूण पेट काडलो हाकूय हायन। मागीर तुमी रेसिपी ट्राय कराय आनी फ्रेंड्सां बरोबर शेअर कराय आनी लायक कराय आनी न्यू आहा ती सब्सक्राइब कराय। चल या आतां अंडा बिर्याणी करपा। ओके, तर अंडा बिर्याणी करपाक सगळे सामान हाडलो हा आनी हांवें बिर्याणी मसाला आहा न्हू जो भायरचो हाडला, म्हळ्यार तुमकां जाय जाल्यार घराको करपा जाता। आनी मागीर आतां हांव दाखोय तुमकां कितें कितें केलें तें। 8 तांतीं घेयल्याय, ती बॉयल केल्याय आनी तेमकां खबर आहलो ते काडला आनी 3 पियाव घेयल्याय, तेमकां लांबू कट केला, बारीक केलें ना आनी अशी आनी 3 पियाव बारीक कट केल्याय आनी 2 टमाटा बारीक कट केले आनी हिंगा मिरसांगे पिठो, मीठ आनी गरम मसाला घेयला आनी हिंगा बिर्याणी तो चिकन बिर्याणी घेयला हे मिक्स आनी एक खडा पॅकेट घेयला धाकलें आनी हिंगा बासमती रायस घेयले। तुमकां जाय जाल्यार आनी केसलेय घेवपा जाताय। ओके, आनी हिंगा एक सायडीन गॅसीचेर कायल दवरल्या आनी ते बरें तापोवल म्हणटरी तितू तेल घायला आनी तेलूय बरें गरम जावपा जाय आनी तेलूय बरें गरम जाल म्हणटरी तितू तो कातोलो पियाव आहा न्हू लांब कट केलो तो घालपाचो आनी तेका बरो फ्राय करपाचो। चड हाय फ्लेम दवरनाकाय आं, दिसूं दवराय आनी तेका बरो मिक्स कोन्न फ्राय करपाचो आनी हो पियाव बरो गोल्डन ब्रावन जावपा जाय। ओके, आनी आतां अशें फ्राय कोन्न वचोय, आमगे पियाव फ्राय केलो तो गोल्डन ब्रावन जालो आनी आतां तेका ते आयदनासो काडपाचे आनी दुसरे हितू दवरपाचे प्लेटी कित्याकूच आनी मागीर ते कायल आहा न्हू तितू ती तांतीं उकडून ती एक एक घालपाची सगळीं तुमी कितू तांतीं उकडटाय न्हू तितू घालाय। ओके, आमी ती 8 उकडून ती सगळीं घायल्याय एकू बारा आनी मागीर तितू मिरसांगे पीठ घायला, मीठ घायला, ते हाफ टेबल स्पून मीठ घेयलो ते आनी हल्दी घायला आनी तेका बरें मिक्स केला, बरें मिक्स करपाचें कित्याक तो मसाला तेम बरो लागपा जायो आनी स्लो फ्लेमीचेर फ्राय करपा तेमकां, चड हाय फ्लेम दवरनाका आनी चोय काय बरको जाल तें मातशें कट लायलो आमी कित्याक तो मसाला भितर वचपा जाय म्हूण आनी आतां ती सगळीं तांतीं एक प्लेटीन काडपाची आनी तुमकां हाफ करूं जाय जाल्यार हाफ कराय, हांव हाफ केलना कित्याक तो येल्लो बोर्ड मागीर भायर पडो म्हूण तेका लागोन आनी मागीर तेज कायलीन थोडोसो तेल घायला आनी तो बारीक पियाव कट केलो न्हू तो घायला आनी तो पियाव ग्रेवी करपा तेकाय बरो फ्राय करपाचो आनी स्लो फ्लेमीचेर फ्राय कराय आं, चड हाय फ्लेम दवरनाकाय ना पियाव करपतलो आनी चोय तेका काय बरो मिक्स कोन्न फ्राय करपाचो बरो कोन्न मातशें गोल्डन ब्रावन जावपा जाय चड न्हू आनी चोया आमगे पियाव भाजलो चोय मातशें गोल्डन ब्रावन जाला, चड जालना आनी आतां तितू ती टोमाट कट केलो न्हू ती घायले आनी तेमकांय बरें फ्राय करपाचें ती बरी फ्राय जाल म्हणटरी तितून जिंजर गार्लीक पेस्ट घायला
एक 1 टेबलस्पून अशें घायलां. तुमचो तुमगे क्वॉन्टिटी कितू आहा न्हू तितू घालाय. आनी मागीर तेकाय बरें करून मिक्स केला. आनी मागीर तें बरें करून मिक्स जालें म्हणटरी तितून थोडोसो मिरसांगे पीठ घायला. आनी मागीर हळदी घायला आनी मिरयां पिठो आनी तेकाय बरें करून मिक्स केला. आनी मागीर तें बरें करून मिक्स जालें म्हणटरी तितून तो बिरयानी मसाला आहलो न्हू तो घायला. आख्खें तें एक पॅकेट घायला आनी मागीर तेकाय बरें करून मिक्स केला. तो बरो मातशें फ्राय जावपा जाय तेन्ना टेस्ट बरो येता. आनी चड हाय फ्लेम दवरनाकाय, हांवें पयलेंय सांगलो आहा स्लो फ्लेम दवराय म्हूण. आनी तितू आतां 2 मॅगी घालपाच्यो. वेजिटेबल तुमकां जाय जाल्यार चिकन देखून घालपा जाताय. ओके, आमी दोनी घायले सोद्या. मागीर टेस्ट करून चोवपाचें कितें जाय बीन जाल्यार एक पार्ट मातशें ग्रेवी जाल म्हणटरी. ओके, मागीर तेंय बरें करून मिक्स केलें आनी आतां तितू ती कड घेयलो न्हू ती घायल्या. दिसतू कड घालाय आं, चड बीन कड घायनाकाय. मॅक्झिमम हाफ आनी मातशें चड घायला आसतलें तें कडा पॅकेटांतुलें. आनी तेकाय बरें करून मिक्स केला. आनी चड हाय फ्लेम दवरनाकाय आं, कित्याक तें मागीर पोंदा लागोता. तेका लागोन कड घायल न्हू आतांची तेका लागोन. मागीर चोय काय बरो को तें कलर येयलो तो. आनी मागीर तितू उदक घायलां थोडेशें. तुम चोयाय आं कितू दाट पातोळ जाय तें तेशें कोन्न. आनी चडूय पातोळ कोरनाकाय नाल्यार तें एशें कोन्न तान्ना वोसोन मागीर तें आख्खें उदो एशें जातोलें, मोव जातोलें सारकें. तेका लागोन तें दिसतू दवरलां कित्याक तें मातशें शिजोयलें म्हणटरी मातशें दाट जाता न्हू तेका लागोन. आनी चोय ही सारकी जाली ग्रेवी आनी मागीर तितू ती तांतीं बॉयल कोन्न फ्राय केलो न्हू तीं घायलें. आनी मागीर तें मातशें कूक जावपा दवरपाचें. आनी हिंग सायडीन दुसरे सायडी एक हांडी दवरल्या आनी तितू उदक घायलां आनी तितू थोडेशें तेल घायलां. आतां आमी शीत कोरपा कोताय. आनी मागीर तितू थोडेशें तेल घायल म्हणटरी तितू तिकी घायल्या. मागीर तिके पान घायलें आनी मागीर ती फ्लावरा भाशीन कितें आसत तें घायलां. आनी मागीर थाली धाकून तें खडकोत येवपा दवरला. आनी हेचोय आमगे शीत रेडी जालें. मागीर आनी शीतां तांदूळ बीन घायल्याय तें दाखोवना तुमकां डायरेक्ट. आनी आतां लेयरींग कोरया. आनी सोगल्यां पयलें सोकोल ग्रेवी घायल्या. ओके, सारकी पोंदा ग्रेवी घायल्या. मातशें सुबेजी ग्रेवी घालाय पोंदा कित्याक मातशें तो पोंदा टेस्ट बरो येता घायल जाल्यार. ओके, आनी मागीर तें रायस केलो न्हू तें रायस घालपाचें. तुमकां ऑब्वियसली कोडा आसतलें लेयरींग कोरपा म्हळ्यार लागून आमी थोडेशें दाखोयताय तुमकां लेयरींग घालपाक कितू घालपा तें. आनी तो रायस घेवन बरें करून स्प्रेड कोरपाचें. आनी आतां एक पार्ट रायस घायलो आतां तितू हांव ती तांतीं घातां. आनी तितू हांवें एक 4 एश तांतीं घातो हांव, 4 ना 3 तेशें कोन्न. तुमकां कितू जाय तेशें कोन्न लेयरिंगा घालाय तुमकां जाता तेशें कोन्न. आनी मागीर थोडीशी ग्रेवी बीन घालपा तेची बरी. आनी चोयाय आं आमगे ग्रेवी चड पातोळ जालना दिसतू जाल्या. आनी तीक बीन जाल जाल्यार तुम साकोर घालाय आं थोडीशी ग्रेवी. आमी साकोर घायलना. आनी मागीर तितू तो पयल स्टार्टींग फ्राय करुना पियाव लांब तो घायला गोल्डन ब्रावन केलो तो. आनी मागीर जित्ते कोथमीर घायल्या बारीक कट कोरून. मागीर तेची वयल्यान पोत्तून रायस घायला. पोत्तून शिता लेयर घालपा तेची. मागीर तेशें कोन्न पोत्तून पियाव कोथमीर घालपाचें. मागीर तेशें कोन्न लेयरींग कोरीत वचपाचें. तुम म्हाका थँक्यू म्हणटोली हेचो रेसिपी. आनी हें चोय वयर न्हू तेका कोथमीर पियाव बीन घायला आनी आतां कलर घायल तेका येल्लो
आनी रेड घायला आनी तुमी रेसिपी ट्राय करून होरे म्हाका कमेंट्सार सांगाय तुमकां कशी लागोल ती. ओके, हांवें रेड आनी येल्लो कलर घायला, तुमकां आनी खंयचो जाय जाल्यार तुमकां घालपा जाता आनी कलर यूज कोना जाल्यार तेका प्रॉब्लम ना, कित्याक थोडी जाण कलर बीन हायनाय न्हू तेका लागोन. आनी मागीर तेजे वयल्यान सिल्वर फॉयल घायल्या बरें करून, मागीर तेजे वयल्यान ती थाली आहलो न्हू ती दाखयल्या आनी मागीर तेका गॅसीचेर स्लो फ्लेमीचेर मातशें गरम जावपा दवरपाचें उब लागपा. चोय काय बरें जालें ती. आतां सिल्वर फॉयल काडून दाखयता तुमकां. इचय आतां आमगे बिरयानी रेडी, काय बरें जालें ती चोय. आनी चोय वेन्सिलान खावपा प्लेटींग घेयलो आहा, तांतयां मागीर रायता केल्लें. गाय शुअर तुमी म्हाका रेसिपी लागोन थँक्यू म्हणटोली आनी तुमी रेसिपी ट्राय कोराय आनी म्हाका कमेंट्सार सांगाय, कित्याक म्हाका ऑलरेडी न्हू एक कमेंट येयलो आहा लंडनसून की तेमी आमगे कुर्मा भाजी रेसिपी, हांवें पयलीं जायत्यो रेसिपी घायलो हांवें तुमी चोयलें ना जाल्यार चोय की कुर्मा भाजी केलो न्हू ती तेम ट्राय केल्या आनी तेमगे गॅस्ट येयलोली तेमकाय तेम खावयल्या आनी तेम बरी लागोल मुटी. आनी आमगे अशें करून जायत्यो रेसिपी आहा आनी आमी अशें करून आतां रेसिपी घातोली आनी आमगे व्लॉग्सूय कंटिन्यू आसतोले. तुमी आमगे व्लॉग्सूय चोयाय आनी सगळे लायक कोराय आनी सबस्क्रायब कोराय, ह्या कोण सबस्क्रायब केलें नाय आनी फ्रेंड्सां बारा प्लीज शेअर कोराय आमगे रेसिपीज आहाय त्यो एबनर कोत्यो रेसिपीज तुमगे फ्रेंड्सां बारा शेअर कोराय. एंड व्हिडिओ गेले चॅनल ओपन कोत्री ओल्ड व्हिडिओज म्हण आसतले तितून भितर जायत्यो तुमकां रेसिपीज दिसती पडटल्यो पयलींच्यो आनी पॉप्युलर हितून गेले जाल्यार तुमकां दिसती पडटल्यो सॉसेजीस कॉकटेल हॉट डॉग कितें तरी एबनरान केलोले ते तुमकां दिसती पडटले. तर तुम वोसाय एंड जस्ट गिव इट अ ट्राय. सॉरी कुर्मा भाजी जेण कोण ट्राय केलोली शी वॉज फ्रॉम लंडन आनी तेणें कमेंट करून सांगितला आनी तेश कोन्न जायत जाणां हांवें जी कमेंट करून सांगताय तेमी जायत कोडेसून ट्राय बी केलो आहा म्हूण. तर तुमी ट्राय करा आनी आमकां सांगाय कमेंटान की तुमकां कशी लागोल ती. टील देन बाय.